गोंयांत कायदो आणि व्यवस्थेचे 3 तेरा काँग्रेसीची सरकाराचेर टिका मुख्यमंत्र्याक बरयलां पत्र गोंयच्या विकृत चित्र रंगोवपी सिनेमा कडेन सरकारान दिवचें लक्ष आखे 22 पंचायतीन घेतलो थाराव काँग्रेसीच्या तुकाराम बोरकाराचो विनय तेंडुलकरान केलो भोवमान बोरकाराचे समर्थक पडले बुचकळ्यांत बोरकारान सिक्सर मारपाचो तेंडुलकराचो सल्लो तिसऱ्या मांडवी पुलार शेनवारा जालो पयलो अपघात टुरिस्ट टॅक्सीक ट्रकान दिलो फाटल्यान धपको मात कोणाकच जावंक ना दुखापत। येवकार हांव जवाहर बर्वे पळयात खबरो विस्तारान। गोंय म्हळ्यार शिंदळकी पर्यटन घुवळी वखदां आनी सोरो मेळपाचें केंद्र अशें चित्र रंगोवपी सिनेमा कडेन सरकारान लक्ष दिवचें आयतारा जाल्ले आखे 22 पंचायतीचे ग्रामसभेन हो थाराव पास जालो। पंचायत वाठारांत चलतल्या जुगार अड्ड्यांचेर बंदी घालपाचो थारावय ह्या वेळार घेतलो। पुलिसांचे सुरक्षेवेळे ग्रामसभा घेवपी आखे 22 ही पयली पंचायत थारली। गटार जुगार अड्डे छळणूक सोरो 14वो वित्त आयोग तशेंच मोबायल कंपन्यांच्या टॉवरांच्या विशयाचेरूय हे ग्रामसभेत चर्चा जाली। आखे 22 वाठारांत बांदिल्ल्या 14 किलोमिटरांच्या गटाराची दुरुस्ती करपा विशींचो थारावय ग्रामसभेन घेतलो। हिंदी मुवीजांनी की गोवा इज अ डेस्टिनेशन फॉर सेक्स अँड प्रॉस्टिट्यूशन आनी ड्रग्स म्हणून हेतून खंय तरी लोकांचो अशें दिसता की लोक खंय भायर गेले गोंयकार फक्त सोऱ्यान आनी ड्रग्सान आनी सेक्सानूच मेल्ले आसता अशें सो हेतूंतलो विचार काडून हे प्रायम मिनिस्टरा म्हळ्यार कडेन पावोवचें हो मुद्दो आनी हेर पंचायतींनी हो रेजोल्युशन घेवचें त्या पंचायती इज अ लोकल बॉडी आनी लोकांचो तेको डायरेक्ट आसा नांव हांगा तरी गोंयकाराचे पेड्यार जाता आनी गोंयच्या लोकांचे पेड्यार जाता सो हो एक रेजोल्युशन घेतला। 2 ग्रुप आशिल्ले वन वॉज ऑब्जेक्टिंग द टावर आनी सेकंड वन वॉज प्रमोटिंग द टावर लोकांचे अशें म्हणलें की टावर्स एक ग्रुप सांगतालो टावर्स नाका कित्याक काय थोड्यांक इल्लिगली टावर हांवूय अग्री करता इल्लिगली जे टावर आसा इरेक्ट केला ते डेमोलिश करपाची गरज आसा पूण खरो प्रोसिजर फॉलो करून दुसरे ग्रुपान सांगलें की खरो फॉलो करून प्रोसिजर कशें करपा जाय कितें करपा जाय लोकांचे म्हणणे घेवन आयज खूब कडेन अशें जाता की टावर आपल्या घरार आयलो जाल्यार आपल्याक एका 30,000 कित्याक मेळपा जाय तेय एकदम ह्युमन टेंडन्सी आसता तेका फायदो कित्याक तशें थोड्यांनी प्रपोजय केले समज टावर येता जाल्यार रिलिजियस प्लेसीसांनी येवं दी म्हणून जशें देवूळ कॉपेल पंचायत हॉल किंवा अशें की ते इन्कम जो येतलो टावराचो तो खंय तरी बऱ्या कामाक आनी पब्लीक एका इंट्रस्टाक यूज जातलो असो। चडशे मेजॉरिटी लोकांनी म्हणलें टॉवर जाय म्हणून मोबायल टॉवर जाय म्हणलें थोड्यांनी नाका म्हणलें सो त्या लोकांक हांवें समजयलें की टॉवर कित्याक जाय तो त्या टॉवरा बद्दल काय मलेरिया जायना किंवा एड्स जायना किंवा काय जायना कळ्ळें तुका न्ही ते समज टॉवर काडले जायत जाल्यार पळय कोणाचें कनेक्शनूच सुट्टलें। आखेच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार। गोंयांत कायदो आणि व्यवस्थेचो प्रश्न निर्माण जाला काँग्रेसीन आरोप केला सरकाराक हे विशीं कांयच पडून गेल्लें ना देखून तांणी फाटल्या 2 वर्सां सावन रिते आशिल्ल्या पुलीस कागाळ प्राधिकरणाच्या मुखेल्याचो जागोच भरूंक ना अशें काँग्रेस म्हणटा। विरोधकांक दामून दवरपा खातीर पुलिसांक वापरून घेवंक मेळचे आनी आपल्याक मेकळें रान मेळचें हे खातीर जाणा जावन सरकार हें करता अशें काँग्रेसीचो म्हणयारो रोहित ब्रास डिसा म्हणटा। उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्या 2 आमदारांक लागून कायदो आनी व्यवस्थेचो प्रश्न निर्माण जाला आयकात तो कितें म्हणटा तो। There is a police complaints authority. Now from 14th April 2018 Justice Khaneparkar has retired on 14th April 2018. Till date, there is no appointment in the Police Complaints Authority. And this is deliberately being done by Mr. Manor Parrikar at the behest of these two. This email was sent to the Chief Minister as well as the Chief Secretary that the position of the chairman of the Police Complaints Authority has to be filled up at the earliest. And that too before the onset of the Lok Sabha elections. The Congress has also alleged that the state law and order was being held hostage by 2 MLAs, one from the south and one from the north. Watch the argument. Now this press conference is basically regarding the law and order situation in the state of Goa. Now it is our case that the government is being propped up by 2 political thugs. One in the North Goa, one in the South Goa. I'm speaking about the MLA from Porvorim, Mr. Rohan Kaunte, and the MLA from Fatorda, Mr. Vijay Sardesai. Both these persons
are in fact propping up the government of Manohar Parrikar, using the police machinery to try and silence and threaten the opponents of the government. Now, in the Porvorim police station, we have seen that the police machinery is being used by the local MLA, Mr. Rohan Kaunte, as his tool. We have an incident where an advocate, Olaf Albuquerque, gets assaulted whilst going for a site inspection at an orchard area where he sees an illegal construction coming up. The second incident that we are talking about is the incident of the Serula elections. It is a well-known fact that it is the faction, the members, the muscle men of Mr. Rohan Kaunte who disrupted the elections, the Serula Comunidad elections. They do not want a committee to be formed. They want to suppress the illegalities that have taken in the Serula Comunidad. Third, we have the incident of a young minor girl of 4 years getting her hands chopped. The Home Minister, Mr. Manohar Parrikar, is not to be seen at all. He's seen for inauguration of a bridge, but he does not make his presence felt in the media or to the public to assure the members of the public that in fact the law and order situation is under control. Vijay Sardesai uses the police force to stop a Christmas dance. Now this is how the things are happening here. Now what do the people do in this scenario? पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. भाषा माध्यमाचेर राजकीय पक्ष जल्माक येतात हाची अजब दिसता. हे लोक मराठी शाळा खातीर आंदोलना करतात आणि आपल्या भुरग्यांक मात इंग्लिश शाळांनी घालतात. सभापती प्रमोद सावंतान गोवा सुरक्षा मंचाचेर टिका केली. टिका करप्यांनी आपणे आदी तशें वागपाक जाय असो सल्लोय ताणें गोवा सुरक्षा मंचाक दिलो. साखळेचे कार्यावळीत तो उलयतालो. विठ्ठलापूर साखळे सरकारी मुळाव्या शाळेच्या इमारतीचो बुनियादी फातर शुक्रारा बसयलो. पोरणे जाल्ले इमारतीत 250 भुरगीं शिकतात. हे शाळेचो विस्तार करतात. सुवाळ्याक सभापती प्रमोद सावंत, पर्येचो आमदार प्रतापसिंग राणे, मयेचो आमदार प्रवीण झाटये, GSIDCचो अध्यक्ष दीपक पावसकार आनी हेर मान्यस्थ हाजर आशिल्ले. हो प्रकल्प 5 कोटींचो आशिल्ल्याचे सभापतीन सांगले. राजकारणाचेर उलोवपाचें ना म्हणत गोवा सुरक्षा मंचान भाशेच्या नांवान राजकारण चलयला अशें सांगपाक सभापती विसरलो ना. गोंयांत राजकीय पक्ष जन्माक येता. म्हाका खरें म्हणजे हांव सरप्रायज माध्यम ह्या विशयाचेर राजकीय पक्ष जन्माक येवप आनी तितून करून राजकारण जाता. म्हणल्यार जर तुमी इतिहास काडून पळयशात जाल्यार खरें म्हणजे हांवें आव्हान केल्लें आमचे सायडीक. आतां हांवें सराक सांगलें जी शाळा 8 भुरगीं आहा, तुमी कोणी वचोनूय पळोवंक नासतले. आमचे गव्हर्मेंट हायर सेकंडरीची बिल्डींग आसा, भितर शाळे खातीर 5 रूम आसा व्यवस्थीत रित्या. कोण केन्ना जे आंदोलन करता पळय न्ही ते शाळेन वचून कोण पळयना. थंय कितले त्या भुरग्याचे नंबर वाडवतो म्हणून कोणूच पळयना. हांव वचून पळयलो. पयले 8च भुरगे, 3 उर्दू मिडियम आनी भितरले आसा तशे आमचे 5 आहा ते मराठी मिडियम आनी टिचरी आहा 3 वयल्या ना. 8 भुरग्यांक शिकोवंक 3 टिचरी. बट थंय पळयना कोण किंवा ते शाळेची पटसंख्या वाडटले म्हणून आंदोलन करताना जर आपापले भुरगे सुद्दां घातलेले न्ही तेन्ना जाल्यार वाडटले आसले. बट ते घातले ना, ते घालतले इंग्लीश मिडियमांनी आनी आंदोलन कित्याक मराठी मिडियमा खातीर. आमी विज्ञान युगात पावल्यात. फुडल्या आव्हानांक तोंड दिवपी पिळगी शिक्षणांतल्यान निर्माण करूया असो उलो पर्येचो आमदार प्रतापसिंग राणेन मारलो. विज्ञान पुढे गेलंय, तंत्र बदलत चाललंय, तेव्हा त्याचा उपयोग शिक्षणासाठी पुरेपूर करून घ्यावा. आपलं राज्य छोटं आहे गोमंतक आणि त्या गोमंतकामध्ये एक सुशिक्षित असा समाज आपण निर्माण करूया. 21व्या शतकामध्ये आपण आलेलोच आहोत आणि जग पुढं चाललेलं आहे. त्या जगामध्ये ही पुढची पिढी जी नवीन आव्हानं आपल्यासमोर येणार आहे त्याला तोंड देण्यासाठी आपण सज्ज तयार केली पाहिजे. विठ्ठलापूर साखळेच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. खारीवाड्यावेली घरां खंयचेच परिस्थितीत मोडपाक दिवची ना अशें वास्कोची नगरसेवक लेविना डिसोजा म्हणटा. नुस्तेकार दोंगरार वा आनी खंय वचून वेवसाय करपाक शकनात. देखून दर्या देगेवेल्या ह्या नुस्तेकारांच्या घरांक हात लावचो न्ही अशें तिणें सांगलें. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन हे पारंपारीक नुस्तेकार हे सुवातेर रावतात.
सर्वे मर्यादा दाखोवपा खातीर घातिल्ल्या निसा विशीं तिका कांयच खबर ना, तशेंच हे विशीं पालिकेनय आपल्याक कांय सांगूंक ना अशें डिसोजा म्हणटा. पालिकेची हे कृती विशीं तिणें अजाप उक्तायला. आयकात ती कितें म्हणटा ती. सुपरवायझर आसले म्युनिसिपॅलिटीन कितें तांकां इन्स्पेक्शनां धाडले वो कितें सर्वे तेंचे धाडले ते म्हाका कोणेच इन्फॉर्म करूना. तेंच म्हणटा दॅट इट वॉज रियली शॉकिंग. I was really, that municipality did not inform me that so and so thing is going to happen. हांव म्हाज्या लोकां बारा सदांच रावतलें and I am there for my people till I die. म्हणटा ते भाशेन हो आमचें पोट. Before they are traditional fisher folks. Fishermen, traditional. ती कितलींच वर्सां जालीं. More than 70 years they are here in Karavada. All this 194 houses. I feel that they should be here till the end. ही सदांच हिंगाच उरल्यार पुरोन मागता. हिंगाची खूंय वयतले आमी. आमचो धंदो आमी दोंगरार वतली, रानान वतली, खूंय वतली. आमचो धंदो दर्या कोडे. सो आमकां आमची घरां आमची दर्या कोडे जाय. ना MPD, no the survey department, no the municipality did not inform me anything. As a councillor, I was not knowing anything. Last 3 days they were coming for the survey. Nobody informed me. I just love my people. I am for my people. Day one, this 14 years passed since I am a councillor of this full belt. I am always with my people. आणि ही गोरा केन्नाच हांव मोडपाक दिवची ना. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. हुंडेक लागून बळी गेल्ले बायलेची केस खोलायेन तपासची हे खातीर अधिकाऱ्यांचेर दबाव घाला अशें काँग्रेसीन म्हटलां. पयले खेपे आत्महत्या म्हणून ही केस नोंदयल्ली अशें तांचें म्हणणें. एके बायलेक 9 जानेवारीक जीएमसीत मरण आयिल्लें. तिणें आत्महत्या केल्या आसूं येता असो दुबाव तिच्या मावा कडल्यान उक्तायल्लो. तिचो माव जीएमसीत कामाक आसा. तशेंच तिचो घोव IRBचो कॉन्स्टेबल. तिच्या कुळारच्या लोकांनी हे केशीचो तपास करपाची मागणी केल्ली जाल्यार जीएमसीन पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिवचे पयलींच तिची कूड घरच्यांक दिवपाचो यत्न केल्लो. काँग्रेसीन हे घडणुकेचेर आवाज काडून जीएमसीचो डीन प्रदीप नायकाक परत पोस्टमार्टम करपाची सुचोवणी केल्ली. उपरांत तिचो खून जाल्ल्याचें उक्ताडार आयिल्लें आनी तिच्या मावा कडल्या लोकांक अटकय जाल्ली. There is a recording which we showed to the Dean of Goa Medical College, Pradeep Naik. The parents accompanied us आणि दिनाक सांगले आमी हे रिकॉर्डिंग ट्रान्सलेट घेवन पळय म्हणटू कितें सांगता तें. द गर्ल वॉज लिटरली क्रायंग एंड टेलिंग अ ब्रदर ऑन द सेल फोन दॅट आपणाच्यान जायना सोसूंक. आपणाक आयज खूब मारलां. म्हाका दिसता आयज म्हाका ती जिट्टे मारतली, जिवंत मारतली. आनी तुमकां हांवें सांगिल्लें म्हाका रावपाक नाका. हांव घरा आयिल्लें. तुमी परतून पंचायतीचें आयकून म्हाका धाडलें. आमचो डिमांड आशिल्लो तांकां अरेस्ट करचें म्हणून. कित्याक आमचे कडेन प्रूफ आसा त्या चलयेचे बॉडीचेर एसॉल्ट जाल्ले आसा. कोणी जीव दिलो जाल्यार फक्त ते चलयेचे गोमट्यार दाग आसतात. हांगा इनी ताका मारलें. सासूमायन घोवान आनी ताज्या देरान ताका मारलें आनी मागीर ताका हँग केलें आनी दाखयलें दॅट इट वॉज अ सुसायड. येस्टरडे मॉर्निंग एट 5:30 अर्ली मॉर्निंग द आगासाहेब पुलीस वेंट टू द GMC colony quarters where the family stays and they arrested the father-in-law of Anushka who is no more in this world. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. तुकाराम बोरकार सध्या स्लो खेळटा. ताणें राजकारणात सिक्सर मारची. ताका मोठी इमेज मेळपाची आसा. उशीर जालो तरी देव दिता. देवान ताच्यो सगळ्यो इत्सा पूर्ण करच्यो अशी सूचक उतरां भाजपाच्या विनय तेंडुलकारान काडली. सुभाष शिरोडकाराच्या विरोधात शिरोड्या वेंचणुकीची तयारी करतल्या आणि काँग्रेसीचो वावुरपी आशिल्ल्या तुकाराम शिरोडकाराचो तेंडुलकारान बोरी अडुळशीच्या सूर्यनारायण देवस्थानाच्या उत्सवात भोवमानय केलो. बोरयेचो पंच तुकाराम बोरकार हो काँग्रेसीचो खांपो वावुरपी. काँग्रेसीची तिकेटीची ताका अपेक्षा आसा पण अजून ताका ती मेळूंक ना. तितल्यात भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकारान ताच्याच मतदारसंघात ताचो भोवमान करप आनी देव तुज्यो सगळ्यो इत्सा पूर्ण करतलो अशें म्हणप लोकांक बुचकळ्यांत उडोवपी जावन रावला. पळयात तेंडुलकार कितें म्हणटा तो. उशीर जालो तरी देव दिता. ह्या हेतूंतल्यान हांव देवा कडेन मागन की तुकाराम बाबशेवडा आसा तेजी देवान इच्छा पूर्ण करूं. केन्नाय निश्चित अजून तो भुरगो आसा ताका खूब मोठी इनिंग खेळपाची आसा. सध्या मातशी ते
हे जातकीर आमी समज क्रिकेटीन सगळे आवट ऑफ आयज जाल्यार मागीर ओपनर तो जो प्लेट करून खेळटा म्हणजे बॉल हूक करिना, हूक केल्यार कॅच वता ती तो प्लेट करता बॉल. तशी तेणेन बॅटिंग करची ती स्लो बॅटिंग करची, नॉट आउट आनी सिक्स मारपाची केन्ना तेन्ना योग्य टायमार सिक्स मारची. त्या वाचेर आमी तुज्या बरोबर आसतले मित्र म्हणून. पण तुकाराम बोरकाराने विनय तेंडुलकराक महान राजकारणी म्हणत समर्थकांक बुचकळ्यात उडयले. पळयात बोरकार कितें म्हणटा ते. वार्षिक प्रमाणे तांचो जो उत्सव आसा 5 दिसांचो, ते प्रोग्रामाक उजगाटनाक विनय भाई आपयलेलो आनी कमिटीन ठरयलें की हांव केन्नाय तांकां मदत करता बारीक. तेन्ना तेणी म्हाजो सन्मान करपाक दवरलेलो दिसता. तें म्हाकाय खबर नाशिल्लें आनी आमच्या विनय भाईन तो तेज्या हातीन केलो. म्हाकाय खूब बरें दिसलें कित्याक विनय भाईन आमकां खूब पयलीं हेल्प केला आनी पॉलिटिकली खूब कांय शिकयलां. आनी जेन्ना विनय भाई सारक्या एक महान पॉलिटिशना हातीन जेन्ना सत्कार जाता ती खूब म्हाका एक खूब गर्वाची गोष्ट आसा. कित्याक फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. रिक्षा आणि दुचाकींक मांडवीच्या तिसऱ्या पुलार बंदी आसा. नो स्टॉप आशिल्ल्या ह्या तिसऱ्या पुलार आयतारा पयलो अपघात जालो. एका टुरिस्ट टॅक्सीक ट्रकान फाटल्यान धपको दिलो. ह्या अपघातात कोणाकच दुखापत जावंक ना. दिवचलच्या सेतू संगम जंक्शनाचेर नो एंट्रीत वाहनां घुसोवपाक लागिल्ल्यान अपघात जावंक लागल्यात. हे सुवातेर पयशिल्ल्यान व्यवस्थित दिसतले अशे सायन बोर्ड लावचे, तशेंच दुभाजक आणि स्पीड ब्रेकरे बसोवचे अशी मागणी दिवचल युवा काँग्रेसीचो अध्यक्ष मनोज नायकान केल्या. दिवचले सेतू संगमाचेर 2 पूल आसात. पुलावेल्यान वचपी 2 रस्ते वन वे केल्यात. साखळेच्यान दिवचले येतल्या वाहनांक सुचोवणी दिवपा खातीर लायिल्ले सायन बोर्ड फुड्यांत पावतकच दिसतात. खबर नाशिल्ले वाहन चालक नो एंट्रींतल्यान गाडयो घुसयतात. ताका लागून हे सुवातेर अपघातय जाल्यात. दिवचल युवा काँग्रेसीचो अध्यक्ष मनोज नायकान हे विशीं दिवचलच्या ट्रॅफिक सेलाक निवेदन भेटोवन स्पीड ब्रेकर तशेंच डिवायडर घालपाची मागणी केल्या. हो जो एक सेतू संगमा कडेन एक वन वे रोड जो आसा तेजेर खुबश्या फावटी आमी पळयला की गाडयो नो एंट्रीन घुसता. भायल्यो गाडयो येता तश्योच गोंयच्योय जे लोकल गाडयो आहा त्यो भितून नो एंट्रीन घुसता आनी एक्सिडंट्स खुबश्या फावटी जाल्ले हांगासर. आनी हेका एकूच रिजन आसा म्हटल्यार ते हो जे सायन बोर्ड तुमकां फाटल्यान दिसता पळय हांगासर हे प्रॉपर विजिबल ना, प्रॉपर थंयसर डिवायडर ना आनी एक जो स्पीड ब्रेकर थंय गरजेचो आसा तोय घातलेलो ना. सो ह्यो 3 गोश्टी घेवन आमी ट्राफीक सेलाक एक डिमांड केला की हे प्रॉपर सायन बोर्ड करचे म्हणून. तशेंच ट्राफीक सेलान एक सेम लेटर रिगार्डींग सेम इशू PWDक फॉरवर्ड केला जेणे करून ते स्पीड ब्रेकर आनी सायन बोर्ड्स ते प्रॉपर पोजिशनाक घालचे म्हणून. सेतू संगमाचे समोर ते तो बायपास 2 रोड केल्लो, एक नवो पूल आनी पोरनो पूल. ते लोक कितें आहात नवे ते कर्नाटक महाराष्ट्र ते गोंया भायले गाडयो आसा पळय ते तांकां ते रूट्स कळना आनी ते न्यू रोड आहा न्यू ब्रीज आहा ते स्ट्रेट दिसता म्हणटून ते नो एंट्रीच्यान भितर सरता ते. अशें जावन ते भुरगे स्कुलांतले क्रॉस बी जाता ते टायमार कितें ते टायमार येता की इन फ्युचर कितें एक्सिडंट जायत कितें जायत जाल्यार खूब हें जातलें. त्या खातीर आमी ते डिमांड केला काय आमी वन वे आहा ते सिग्नल आहा ते सारके हें करचे. हे सिग्नल हें करपाचें सिग्नल जे लायल्ले आहा ते सामके धाकटे आहा ते व्हडले हें करपाचे. ते दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. जनमत कौलाचो जनक जॅक सिक्वेराचो पुतळो उबारपाचो थाराव आयतारा जाल्ले कुठ्ठाळेचे ग्रामसभेत पास जालो. नव्या जुवारी पुलाकय सिक्वेराचे नाव दिवपाचे ग्रामसभेत थारले. पंच अनिता केंकरेन हे विशींचो प्रस्ताव ग्रामसभेत मांडलो. जनमत कौला खातीर गोंयाक स्वतंत्र राज्याचो दर्जो मेळ्ळो, नाजाल्यार आमचे गोंय महाराष्ट्राचो एक तालुको जावन रावता आशिल्लो अशें तिणें म्हटलें. म्हणजे एक मागणी आसा हांवें घाला प्रपोजल की तांचो एक स्टॅच्यू जॅक सिक्वेराचो कुट्टाळे जावपाक जाय. आमी एक इम्पॉर्टंट रेजोल्युशन घेतिलां की त्या कुट्टाळे साकून जेन्ना कावंटींग सुरू जालें कुट्टाळे कॉन्स्टिट्युएन्सी फर्स्ट लीड मेळ्ळो, हांगचो ट्रेंड सुरू जालो ते जिखत गेले आनी ताका लागून
आज आमची जे फादर ऑफ द ओपिनियन पूल म्हणटात पळय ना जाल्यार आमची आज 40 आमदार आसची नाशिल्ले. मेंबराचे एक प्रपोजल येयले आनी आमी ती आयज प्रपोजल घेतले. आमकांय जावं जगशिखराचे स्टॅच्यू घालपाक, कित्याक तेणें आमगे गोंय सांबाळिल्लो आहा. वी वील सपोर्ट पंच आनी वी वील टेक एनॉनिमस रेजोल्युशन. आनी तेच बरोबर मुखार आमकां तर ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळो तर ब्रिजाकूय जगशिखराचें नांव घालपाक लायतले, ज्वारी ब्रिजार. कुठ्ठाळे सावन आमचो खबराकार हिरू महाले. गोंय भारताची संस्कृतीक राजधानी जावची अशें श्रीधर कामतीक दिसतालें. ताची तत्वां वेगळी आसली तरी ताच्या साहित्यांतली सृजनशीलतायेच्या आड ती केन्नाच आयली नात. आनी हेच श्रीधराचें व्हडपण. नामनेचो अभिनेतो सलीम आरिफान अशें म्हटलें. श्रीधर कामतीच्या कवितांच्या पुस्तकांच्या लोकार्पण सुवाळ्यात तो उलयतालो. मडगांवां गोमंत विद्यानिकेतनात शेनवारा श्रीधर कामतीच्या 3 पुस्तकांचो विमोचन सुवाळो जालो. अंजू कामत, दामोदर मावजो हांचे हजेरेत पुस्तकांचे लोकार्पण जालें. श्रीधर कामत हो इश्टा खातीरचें सपन आशिल्लो. सैमाचो, मनशांचो वेगळे तरेन विचार करपी, वेगळे तरेन विचार मांडपी असो हो वेगळोच मनीस अशें प्रकाशक दिनेश मणेरकारान म्हटलें. श्रीधराची जिणे सांगाती अंजू कामतीन तशेंच भाई मावजानय श्रीधराच्यो यादी जागयल्यो. Sridhar bhai looked at Goa as the hub of India in terms of culture. और उनकी कहीं दिल में बड़ी ख्वाहिश थी कि Goa should become the cultural capital of India, which I think it should, because for various reasons this is one of the most enlightened spaces in the country. और उसके बाद होता ये था कि कभी गानों की बात करते थे, कभी पोइट्री की बात करते थे, कभी थिएटर की बात करते थे. और उनकी कुछ चीज़ें मैंने सुनी और जानी और समझी, मगर इम्पोर्टेंट बात यही है कि हम लोग अक्सर आइडियोलॉजी और क्रिएटिविटी को एक साथ जोड़ के देखते हैं. तो ये एक नज़रिया रखना कि जहाँ आप की विचारात्मक सोच अलग है, लेकिन जब आप व्यक्त कर रहे हैं कविता में कोई बात, तो उसको उस तरह से देख रहे हैं जहां पर संबंध, उसका कॉन्टेक्स्ट आपकी विचारधारा को पीछे कर देता है. और वो एक बड़े कलाकार की पहचान होती है. एक वेगळ्या तरेन विचार मांडपी, वेगळ्या तरेन विचार करपी, आपल्या भोवतणच्या सैमाचो, आपल्या भोवतणच्या लोकांचो, आनीक आपल्या इश्टां बद्दल काळजांत खूब मोग दवरपी असो हो वेगळोच मनीस. ताका बरोवपाक म्हाका दिसता हांव जाणा तो मेरेन होमवर्क बी असो कांय लागनाशिल्लो. फक्त पेपर हाताक आनी पेन मेळ्ळें जाल्यार तो खंयच्याय स्थितीक आसतना 4 वळी कवनाच्यो बरयताल्यो आनी त्यो बरयताल्यो त्यो फायनल, आनी त्यो सुंदरांतल्यो सुंदर आसताल्यो. पुस्तकांच्या लोकार्पण सुवाळे उपरांत श्रीधर कामतीच्या कवितांचो संगीत आविष्कार उपस्थितांक आयकुपाक मेळ्ळो. पळयात ते खीण. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत. पळोवपाक तुमच्या आवडीचे न्यूज चॅनल गोवा 365. मोग आसचो.